प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 39 ते 45 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 verses 39 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरान धडवडान गेली आणि जाकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसवेन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणे म्हणलें, ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचे फळ आणि म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आणि देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां त्या उतराची आमकां सजमणी मेळचे पयलीं आमी पळोवया हेचे पयलीं कितें घडलें तें. आंज बडवो गाब्रिएल मोरयेशी येता आनी तिका सांगता, तूं खरेंच सुभागी, तुका आतां देवान विचून काडल्या आनी तूं आतां जेजूक ह्या संवसारांत जल्म दितली, तूं आतां गर्भेस जातली. आनी भाव भयणीनो एक आंकवार बायल जेन्ना ही खबर आयकता तिच्या मनान कितले दुबाव आसता. ती म्हणटा हें कशें घडटलें, कशे भाशेन म्हजो आजून संबंद म्हज्या दादल्याशी ना. वय ती आतां तिचें लग्न जावपाचें आसलें जुजे बरोबर, पूण त्या वेळार तांचो संबंद नासलो. म्हणटच जेन्ना आंज बडो गाब्रिएल येता आनी ती आंकवार हा आनी आंज बडवे सांगता तिका तूं आतां गर्भेस जातली, मनशाच्या संबंदा वरवीं म्हूण न्हय पूण पवित्र आत्म्या उदेशी. आतां मोरी म्हणटा हें कशें घडटलें. आनी त्या वेळार आंज बडवा गाब्रिएल मोरयेक सांगता, तुजी जी भयण आसा, बापूल भयण आसा एलिझाबेथ, ती जाणटे पिरायेचेर आतां 6 म्हयन्याची गर्भेस आसा. म्हणटच देवा बरोबर कांय जो हें घडना. म्हणटच जेन्ना मोरी ही खबर आयकता ती आतां म्हणटा हें अशें घडत जाल्यार देवा बरोबर आनी तूं म्हाका सांगता हांव गर्भेस जातली, हांवें सत मानपाक तयार आहा. आनी ती म्हणटा हांव जावन आसा सोरेस्पराची चाकोण जावं तुजे म्हणजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी त्या वेळार आज बडो गाब्रिएल वेता. त्याच्या उपरांत कितें घडटा भाव भयणीनो, आतां कितली चिंतना मोरेच्या मनान वेता. पूण आज बडो गाब्रिएलान तिका सांगलां, वय तुजी बापूल भयण एलिझाबेथ गर्भेस आसा 6 म्हयने. म्हणटच मोरी उठ्ठा आनी जुद्याच्या गांवांत वेता एलिझाबेथाक भेट करपाक. कित्याक तिका जाय पळोवपाक की खरेंच एलिझाबेथ गर्भेस हा 6 म्हयन्याची. कित्याक ती म्हातारी आसली, जाणटी पिरायेचेर आसली. जेन्ना ती तिका नोमान कोत्ता, मोरी नोमान कोत्ता एलिझाबेथाक, ती पळयता की खरेपणी एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची हा, तिचें पोट व्हडलें जालां, वयर भुरगें आतां हा तिच्या पोटान आनी तिच्या कुसवान. आनी आतां ती जेन्ना एलिझाबेथ मोरयेचें उतरां आयकता ती आतां मोरयेक नोमान कोत्ता आनी म्हणटा तूं खरेंच सुभागी, तुवें हें सत मानलें म्हणून, देवाचें उतर सत मानलें म्हणून, आनी तुवें आतां हें सत मानलें म्हणून खरेंच तूं सुभागी. आनी तेच्या उपरांत 45 बोडीन ती कितें म्हणटा तिका, ती म्हणटा आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. भाव भयणीनो कोणूय आंज बोडवे कोणाक एके बायले कडेन जी एक आंकवार आसा तिचे कडेन येत जाली आनी तिका सांगूंक जाय तूं गर्भेस जातली पवित्र आत्म्या उदेशी, तिका सत मानपाक सोंपें ना भाव भयणीनो. पूण कितें घडटा, देव एके आंकवार बायलेक मोरयेक विचून काडटा. ती खरेंच सुभागी. पूण खरें म्हणल्यार ती सुभागी कित्याक तिणें देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो. जें देवान सांगलेलें तिका की खरें तूं गर्भेस जातली, दादल्याच्या संबंदा वरवीं न्हय पूण पवित्र आत्म्या उदेशी, मोरयेन तें सत मानलें. आयज भाव भयणीनो
2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी हे शेवटतोमान आयकता, आमी देवाचें उतर आयकता, जे भाशेन मोरयेन आंज बोडवे गाब्रियलाचें उतर आयकोन त्या उतराचेर बावाट दवरलो, आमी ह्या उतराचेर बावाट दवरता. आमकां जाय आंज बोडवो गाब्रियल येयल्लो, आमकां जाय कोण एक एक देवाचो मनीस येयल्लो आमकां उतर सांगपाक. ना बाबडे, देवान आपलें उतर आमकां बरोवन दवरना पवित्र पुस्तकाचेर. आमकां फकत जाय गरज तें उतर आयकोपाक, तें उतर वाचपाक, त्या उतराचेर नियाल करपाक, आनी चड करून व्हडलें काम म्हणल्यार तें उतर आमी पाळून करपाक. नाजाल्यार बाब भयणीनो, बिश्टें आयकलें आमी उतर आनी आमी म्हणलें आमी क्रिस्तांव, आमी बावार्थी, आमी आमकांच फटयता. जाकोबाचो पयलो 22 म्हणटा, तुमी फकत देवाचें उतर आयकोनाकात, बिश्टें आयकलें आनी तें मागीर कानान एका कानान आयकलें आनी दुसऱ्या कानान सोडलें. आमी कितले कितले रितीरांक गेले, सदां देवाचें उतर आयकलें आनी तें उतर पाडूं ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. कित्याक? जो कोण देवाचें उतर आयकता पूण तें उतर पाळिना, ताका देव म्हणटा, तूं म्हजें हांव तुका ओकोना पासून. जेजून म्हणलां मातुवाचो 7:21 म्हणटा, फकत म्हाका कोणी सोमी सोमी देव देव म्हणलो जाल्यार आनी म्हजें उतर पाळना जाल्यार हांव तांकां म्हजो देव म्हूण हांव ताका देव म्हूण मानचो ना. पूण जो कोण म्हजें उतर पाळटा, जो कोण म्हजें उतर करता, तांकांच हांव तांचो देव जातलो. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, मोरयेन कितें केलें, तें उतर आयकलें देवाचें, जें आज बडे गाब्रियलान तिका सांगलें, आनी तें उतर तिणें पाळलें आनी जेजूक ह्या संवसारान हाडलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी हें उतर जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां ताचेर आमी नियाल करुया. आमी तें उतर सत मानुया, तें उतर जें सांगता तें आमी करुया, आनी तेन्नाच की आमी मोरये भाशेन सुभागी जातले. आमी हें उतर आमच्या जिवितान करीत जाल्यार आमी देवान जें घडलां जेजू वरवीं तें आमकां फावो जातलें आनी एक दीस आमी सर्गीचें सूख भोगूंक आमी तयार जातले. आयज जेन्ना आमी ह्या उतराचेर आमी नियाल करता, हें उतर जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां ताचेर आमी खिरीत भाशेन नियाल करुया. हें उतर आमी पाडुया आनी खिरीत भाशेन एक जैतिवंत जिवीत, जें क्रिस्ती जिवीत जें देवान आमकां घडोवन हाडलां जेजू वरवीं, तें आमी भोगूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव